फाटल्या सप्तकात स मायाक पत्रादेवी चेगनाख्यार अबकारी खात्यान एक व्हडलो कंटेनर धरिल्लो। कंटेनरात आशिल्ल्यो विदेशी सोऱ्यान भरिल्ल्यो 700 काशी वट्ट 2.88 कोटींच्यो। अबकारी खात्यान ड्रायव्हरा कडल्यान मेळिल्ल्या डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर तपास सुरू केला। सुत्रा कडल्यान मेळटा ती म्हायती अशी, कंटेनराच्या ड्रायव्हरा कडेन आशिल्ल्या डॉक्युमेंटा प्रमाण सोरो पिळर्णा वेनिला वेंचर्साचो गुद्यावात वतालो। सुत्रा सांगता ते प्रमाण अबकारी खात्यान वेनिला वेंचर्साचो गुद्याव तपासलो आणि मालकाची चौकशी केली। वेलिना वेंचर्साचो संचालक जितेंद्र मांद्रेकार अबकारी खात्याक आपले कडेन आशिल्ली म्हायती दिली। मांद्रेकार सांगता ते प्रमाण सोरो खंय कस्टमाचो हरियाणा कस्टम ते गोवा कस्टमाच्या बाउंडेड गोदावान ट्रान्सपोर्ट जावपाचो। कंपनीज रेकॉर्डा प्रमाण वेलिना वेंचर्स 7 महिने पयलीं रजिस्टर जाला। वेलिना वेंचर्साचो हो पयलो कन्साइनमेंट म्हूण अबकारी खात्याच्या चौकशेंतल्यान उक्ताडार आयला। आपलो गुद्याव कस्टम बाउंडेड वेअरहाऊस म्हूण वेलिना वेंचर्साचो मालक सांगतालो। असल्या ट्रान्झॅक्शनाक फावो ते डॉक्युमेंट ड्रायव्हर आणि मांद्रेकार दिवंक शकलो ना। त्या खातीर अबकारी खात्यान केस रजिस्टर करून चौकशी सुरू केला। अबकारी खात्यान कंटेनरातलो सोरो आपल्या कस्टडीत दवरला। बिला प्रमाण सोरो हरियाणातल्या डिस्कवरी बिवरेजासांतल्यान गोंयांतल्या वेनिला वेंचर्सात वतालो। सोरो खरेच कस्टमाचो कस्टम टू कस्टम ट्रान्सपोर्ट जातालो काय बेकायदेशीर सोऱ्याचो व्यवहार हाचेर चौकशी चालू आसा। मजगती एक्सायजान काय अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्सफरी मारल्यात। तातूंत हो सोरो धरपी अधिकाऱ्याची ट्रान्सफर आयला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।